कला अकादमीच्या नूतनीकरणाचेर आपूण मात्तूय समाधानी ना। ह्या वास्तूचे पावित्र्य म्हणटा ते खंयच दिश्टी पडना असो निष्कर्ष टास्क फोर्साचो अध्यक्ष विजय केकरेन काढला। सोमारा टास्क फोर्सान कला अकादमीची पळोवणी केल्ली। लॉस एंजलिसात जावपी पॅरालिंपिक खेळात गोंयचे स्विमर्स वांटेकार जावचे हो आमचो हेत आसा। पॅरा खेळगड्यां खातीर गोंयांत जायत्यो सुविधा आसात, ज्यो सुविधा ना त्यो उपलब्ध करून दिवपाचेर आमचो भर आसतलो अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। राष्ट्रीय पॅरा स्विमींग अजिंक्यपद सर्तीच्या समारोप सुवाळ्यात मुख्यमंत्री उलयताले। पणजे चिल्ड्रन पार्क समकार आशिल्ल्या गार्डना कडेन पणजे महानगरपालिकेच्या कोयर व्हरपी ट्रकाचेर झाडाची फानी पडून लुकसाण जालें। तशेंच ह्या ट्रकात आशिल्ले 2 कामगार किरकोळ जखमी जाल्यात, तांचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हो ट्रक कोयर खाली करपाक प्लांटाचेर वतालो। बेकायदेशीर बांदकामांचेर आळाबंद हाडपा खातीर पंचायत राज्य कायद्यात कितें तरतुदी आसात ते कोर्टान पळयले। बेकायदेशीर बांदकामांचेर कितें कारवाय करपाक शकता हे कोर्टान तपासून पळयला। तशेंच पंच, सरपंच आनी उपसरपंच हांचें नेमकें काम कितें हाचेरूय कोर्टात चर्चा जाली। तशेंच बेकायदेशीर बांदकामांक तेंको दिल्ल्या सरपंच, उपसरपंचांचेर कितें कारवाय करूं येता हाचेरूय चर्चा जाल्या। ह्या प्रकरणाचेर फाल्यां परतून कोर्टात सुनावणी जातली। गोवा बागेदार सहकारी खरेदी विक्री संस्थेच्या संचालक मंडळाचेर ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकार गटान परतून बाजी मारली। बागेदार संस्थेच्या ह्या वेंचणुकेत आतांमेरेन सावयकार गटाचो वर्चस्व आसा। वट्ट 19 जाग्यां खातीर ही वेंचणूक जाहीर केल्ली। तातूंत 2 बायलां सयत 7 उमेदवारांची बिनविरोध निवड जाली। ही निवड 2029 मेरेन आसतली।
प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेचेर गस्त घालपा विशीं भारत आनी चीना मदीं महत्वाची कबलात जाल्या. ब्रिक्स परिशदेचे फाटभुंयेर रशियेन भारत आनी चीना मदीं समेट घडोवन हाडल्या. फाटल्या कितल्याशाच सप्तकां सावन भारत आनी चीना मदीं राजनैतीक आनी लश्करी पावंड्यार चर्चा सुरू आशिल्ली. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवेल्यान सैनीक फाटीं घेवन तशेंच तणावाची परिस्थिती नियंत्रणात हाडून गस्त घालपाचेर दोनूय देशां मदीं एकमत जालें. परवरी पुलिशेन साल्वादोर दी मुंद वाठारांत चलपी क्रिकेट बुकींग रॅकेटाचो पर्दाफाश केलो. ह्या प्रकरणात पुलिशेन 4 जाणांक अटक केली. तशेंच तांचे कडल्यान मोबायल आनी लॅपटॉप धरून 1.70 लाखांचो मुद्देमाल जप्त केला. दक्षिण गोयच्या बाळी बेनार्डे वाठारांतल्या थळाव्यांनी रानां खात्याचे अधिकाऱ्यांनी केल्ल्या जमीन सिमांकना विशीं हुस्को उक्तायला. ह्या जमनीचेर थळावे अनुसूचित जमातीचे लोक पिकाची लागवड करीत आयल्यात. देखून 2 दिसां भितर रानां खात्याचे अधिकारी थळावे लोकां वांगडा बसका घेतले आनी तांच्या प्रश्नांक जाप दितले अशें थळावा पंच वांगडी प्रभाकर गांवकार हांणी सांगलें. इंधनाचेर चलपी कदंबा ड्रायव्हरांच्या इतलोच पगार आमकां दिवचो अशी मागणी ईव्ही कदंबा बस चालकांनी गोवा फॉरवर्डचो आमदार विजयची सरदेसाईची भेट घेवन सांगले. ईव्ही कदंबा बस चालकांचो पगार वाड आनी हेर विशयावेल्यान विजयान सरकाराक धुवून काडले. दूधसागर टूर ऑपरेटर संघटनेची भेट घेऊन आदलो मंत्री दीपक पाऊसकरान तांकां आपलो तेंको जाहीर केला. जीटीडीसीचो ऑनलायन कावंटर आनी वेबसायटी बद्दल टूर ऑपरेटर संघटनेच्यो मागण्यो मुख्यमंत्र्यांकडेन मांडपाचें उतर आदले मंत्री दीपक पाऊसकर हांणी दिलां.
2020तल्या दुहेरी हत्याकांड प्रकरणात आरोपी अर्जुन काझी डोनी हाका मडगांव सत्र न्यायालयान जन्मठेपेची कादय फरमायल्या. अर्जुन काझी डोनी आणि 2020 फेब्रुवारीचे 3 तारखेर दोगा जाणांचेर तकलेर फातर घालून खून केल्लो. या प्रकरणात तेन्नाचे फातोर्डेचे पोलीस निरीक्षक कपिल आणि उपनिरीक्षक गोविंद गांवकर हांणी बेगोबेग हे केसीचो तपास लायिल्लो. मेळूस ठाणे हांगा फाटल्या 2 दीस जाले उदकाची पायपलायन फुटून उदकाची नाशाडी जाल्या. सोमारा सावन ह्या पायपलायनीचे दुरुस्तीचे काम करपाक हातान घेतला, पूण अजून लेगीत दुरुस्ती जाल्ली ना. हाका लागून भरपूर प्रमाणात उदकाची नाशाडी जाल्या. कांय भागांनी तर उदका पुरवण नाशिल्ल्यान थळाव्या लोकांचे बरेच हाल जाले. ही पायपलायन बेगोबेग दुरुस्त करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. फाटली कितलीशीच वर्सां जाली केपें मतदारसंघातल्या मोरपिल्ला पंचायत वाठारांत लोकांक मोबायल नेटवर्काक लागून त्रास सोंसचे पडटाले. चड करून शिकपी भुरग्यांक नेटवर्काक दुसऱ्या सुवातांचेर वचचें पडटालें. साबार मागण्या उपरांत निमणे BSNL कंपनी टावर एक्टिवेट केल्लो आसा. हाका लागून थळाव्या केपेंचो आमदार एल्टन डिकोस्टाचे उपकार ठेयल्या. सुकूर पंचायत वाठारांतल्या रानांत बेकायदेशीर रस्त्याक लागून सोमारा थळावे एकठांय आयले. पंचायतीन ह्या बेकायदेशीर रस्त्यांचेर कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केली. देखून सुकूर पंचायतीच्या सरपंच आनी सचिवान ह्या बेकायदेशीर रस्त्याची पळोवणी केली. तशेंच हे विशींचो मुद्दो पंचायत बसकेंत मांडटले आनी बेगोबेग हाचेर कारवाय करतले अशें सरपंच सोनिया पेडणेकर हांणी सांगलें. प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधी परियोजने अंतर्गत ऑक्टोबर 2024 1000 कोटी रुपयांची विक्री जाल्ल्याची माहिती मुखार आयल्या. फाटल्या 10 वर्सांत जनऔषधी केंद्रांचो आंकडो 170 पटींनी वाडला. देशात सगळ्या जिल्ह्यांनी मेळून 14,000 केंद्रां उक्ती आसात.
होक्स कॉल करून धमकी दिवप्यांक खंयच उड्डाण करपाक मेळचें ना अशी तरतूद करपा खातीर ह्या संदर्भात नवो प्रस्ताव मांडिल्ल्याचें केंद्रीय नागरी विमानन मंत्री राममोहन नायडू हांणी सांगलां. विमानात बॉम्ब आसा अशें सांगून धमकावपी लोकांचे संपर्क सोदून काडून तांची वळेरी तयार करतले आनी ह्या बाबतींत गरजेची अशी कारवाय करतले. फाटल्या 4 दिसांनी विमानात बॉम्ब आसा अशें सांगपी सुमार 30 परस चड फावटीं होक्स कॉल आयिल्ल्यान हें पावल उबारिल्ल्याचें स्पश्टीकरण मंत्र्यान दिलां. बेकायदेशीर पद्धतीन जमीन हातासपाच्या प्रकारात SIT स्थापन करून गैरव्यवहारांची चौकशी आपणेच केली. हे चौकशेत ज्यो नो मॅन लँड जमनी आसात त्यो सरकाराच्या ताब्यात घेवपा खातीर कायदे थारावपाची प्रक्रिया सुरू आसा. कायदे तयार जातकीर ह्यो जमनी ताब्यात घेतले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. गोवा फॉरवर्डाचो विजय सरदेसाय म्हणटा सरकाराचो प्लॅन जमनी भायल्यांक दिवपाक. पर्यावरणीय संवेदनशील वाठारांत येवपी गांवांच्या प्रश्नांचेर आमी पंचायतीच्या माध्यमांतल्यान आमची भूमिका मांडल्या. आता मुख्यमंत्र्यान हें प्रकरण फुडें घेवन वचपाक जाय. ह्या विशयात आपूण लोकां वांगडा आसा अशें वाळपयचो आमदार आनी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें. तशेंच महाराष्ट्र विधानसभा वेंचणुकेंत भाजपाकूच जैत मेळटले असो विश्वासूय मंत्री राणे उक्तायलो. केंद्रीय सरकाराच्या मार्गदर्शनाप्रमाण पुराय गोंयच्या फेअर प्रायस दुकानांक एक प्रकारचो रंग करपाचो थारायला. देखून लोकांक ही फेअर प्रायस दुकानां म्हणून वळखुपाक येतली. तशेंच तिसवाडी आनी केपें तालुक्यांतले फेअर प्रायस दुकानांचें रंगकाम केलां अशें नागरी पुरवण खात्याचो सहाय्यक संचालक तुळशीदास दाबोळकर हांणी म्हायती दिली. नागरी पुरवण खात्यान आयोजीत केल्ल्या कार्यक्रमा वेळार ते उलयताले. नागरी पुरवण खात्याच्या मेळाव्याक उत्तर गोंयच्या सुमार 250 फेअर प्रायस दुकान विक्रेते हाजीर आशिल्ले. दरेकल्यान गोंय हे टीबी मुक्त करपा खातीर वावुरचें. टीबी हे कोणाकूय जावपाक शकता तेन्ना दरेकल्यान आपल्या जिवाची जतनाय घेवची. तेच बरोबर कोणाय भितर जर टीबीची कसली लक्षणां दिसून आयलीं जाल्यार तांकां रोखडेच लागसारच्या भलायकी केंद्रांत दाखल करचें अशें आवाहन वर्षा उसगांवकार हांणी केलां. 2025 मेरेन गोंय हे टीबी मुक्त जावचें ह्या खातीर जागृताय केल्ल्याचें जॉन डिसिल्वांचें म्हणणें. वर्षा उसगांवकार तशेंच जॉन डिसिल्वा हांणी भलायकी खात्यान आयोजीत केल्ले बक्षीस वितरण कार्यावळी उपरांत उलोवप केलें.
गोंयांत उसगांव आनी शिरोडा हे पयले टीबी मुक्त गांव म्हणून भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलां. हिल्सच्या माध्यमांतल्यान टीबी विरोधात जागृताय केल्ल्यान भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन नामनेची सिनेक कलाकार वर्षा उसगांवकार आनी फामाद तियात्रिस्ट जॉन डिसिल्वांची तोखणाय केली. गोंय जरी ल्हान राज्य असले तरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या मसतीन भलायकी क्षेत्रात उत्कृष्ट कामगिरी केल्ल्याचे मंत्री विश्वजीत राणे आणि पुरस्कार वितरण सुवाळ्यार उलोवप केले. कर्नाटकासावन गोंयांत बेकायदेशीर रितीन गाडयेंत घालून हाडपाचो यत्न केल्ले गायचे मांस मोले चेकनाक्याचेर जप्त केलें. ह्या प्रकरणात कुळे पुलिसांनी दोगा दुबावितांक ताब्यांत घेवन तशेंच गाडयेंतल्यान सुमार 350 ते 400 किल गायचे मांस जप्त केले अशी माहिती पशुसंवर्धन खात्याचे डॉक्टर चौगुले हांणी दिली. आयतारा सांजे वेळार ढवळी फार्मागुडी राष्ट्रीय महामार्गाचेर जाल्ले हिट एंड रन अपघातांत 2 हेडगी गोरवां गंभीर जखमी जाली. ह्या अपघाताची पुराय घडणूक सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद जाल्ली. पुणे वाठारांतल्या रस्त्यांचेर अशा पद्दतीन हेडगी गोरवांची समस्या उप्राशिल्ल्याचो विशय आयतारा जाल्ले कवळे ग्रामसभेत गाजिल्लो. तेन्ना आतां तरी संबंदीत प्राधिकरणान हातूंत लक्ष घालून उपाय येवजण काडची अशी मागणी न्यायालयान केल्या. उत्तर गोंय राखीव पुलीस दळांत बदली केल्ले कळंगूटचे पुलीस निरीक्षक परेश नायक हांचे कडेन परतून कळंगूट पुलीस स्टेशनाचो ताबो दिल्लो आसा. आपेवळा पिरोच्या दोगा तरणाट्यांक सरकारी नोकरी दिवपाचे हायस दाखोवन 14 लाखांची फसवणूक केल्ल्या प्रकरणात म्हाड्डोळ पुलिसेन पूजा नायक हिचे आड गुन्यांव नोंद करून तिका अटक केल्या. ह्या बायले आड खर कारवाय करपाचो मुख्यमंत्र्यांनी इशारो दिला.